कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। गोयच्या अनुसूचित जाती आणि जमातीचेर जावपी अन्याय अत्याचार पयस करपा खातीर 2011 वर्सा गोय अनुसूचित जाती आणि जमाती आयोग स्थापन केलो। फाटल्या 15 वर्सांत सुमार 500 केशी आयोगाकडेन नोंद जाल्यात अशी माहिती आयोगाचो अध्यक्ष दीपक करमलकर हांणी दिली। अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकांचेर अन्याय जाता ताका एट्रोसिटी म्हणटात। एट्रोसिटी म्हळ्यार कितें आनी तातूंत आयोगाची भूमिका कितें हे विशीं अध्यक्ष दीपक करमलकर हांणी स्पश्ट केलां। हो जे SC/ST कमिशन आसा न्हू, इट इज नथींग बट अ कोर्ट ऑफ एट्रॉसिटीज। म्हणजे जे जेन्ना नॉन ST लोक जे STचेर अन्याय करतात, अत्याचार करतात, तेकाच म्हणटात एट्रॉसिटीज। आता हे एट्रॉसिटीज आसा ते एक्टा प्रमाणे बरयल्ले आसा। म्हणजे पळय एट्रॉसिटी मीन्स एन ऑफेन्स पनिशेबल अंडर सेक्शन 3 तेंका रॉंगफूल डिस्पोजेशन ऑफ देअर फ्रॉम देअर प्रॉपर्टी। म्हणजे जे जेन्ना जे प्रॉपर्टी आपले काम करतात ते काम करता आसतना तांकां डिस्पोजेस करप म्हणजे धांवडाय आपल्या प्रॉपर्टींतले, कळ्ळें न्हू, ते एक एट्रॉसिटीज म्हणटात, कळ्ळें न्हू। दुसरे तांकां सपोज कास्ट बेज रिमार्क्स मारता कोण, म्हणजे जे आमचे अशे कास्ट बेज रिमार्क्स आसता रिगार्डींग तेचे कास्टा विशयी शब्द मारता, तांकां टोमणे मारतात, ते पण एट्रॉसिटीज आसा। पण ते केन्ना आसा ते कास्ट बेज रिमार्क्स आसा ते पब्लीक व्ह्यूआन प्रूफ करचे पडटा, जाल्यारूच ती एट्रॉसिटीज जाता, ना जाल्यार एट्रॉसिटीज जायना। फॉल्स इन्फॉर्मेशन आहा, कोणाचेर एक कंप्लेन केली जर खंय नॉन ST आमचे ST लोकांचेर कंप्लेन केली जर आनी ती कंप्लेन ताच्या नंतर अशी जाली की फॉल्स जाली, प्रूफ जाली ती फॉल्स म्हणून, म्हणजे फॉल्स कंप्लेन तेणी नॉन ST कोणी तरी STचेर फॉल्स कंप्लेन प्रूफ जाली तेच्या नंतर म्हणटकच ती पण एट्रॉसिटीज जाता। म्हणटकच अशी खूब अशी मागीर एब्यूज करप मागीर ताका समजा एक डिप्रायव करून, एक इम्पॉर्टंट एट्रॉसिटीज आसा डिप्रायव म्हणजे कितें, तेजो हक्क आसा, तेजो रायट आसा तो ताका न दिवप। जशें आतां कामार हांवें पळयलां खूब अशे जे आमचे ST लोक आसा तांकां तेंचे रायट आसा ते मेळप ना। जशें तांकां थोड्यांक एक जॉब मेळपाचें आसता, प्रमोशन मेळपाचें आसता, ताच्या खालच्याक दिता प्रमोशन, ना ताका दिना, नाजाल्यार ताका मुद्दम प्रमोशन दिला तो नॉन झोन ऑफ कन्सिडरेशन येना म्हणून, नाजाल्यार अशी जेन्ना मुद्दम करता ताका पण एट्रॉसिटी। खूब अशी केसीस आसा जे आमचे SC/ST लोकांचेर जाता, त्या वेळार त्या लोकांनी हे पळय कमिशन आसा ते कमिशनान आपली ग्रेवेन्सीज घेवन येवप आसता। सो ग्रेवेन्सीज घेवन येयल्या नंतर आमी कितें करता, खंयचीय जेन्ना अशी ग्रेवेन्सीज घेवन येता तेन्ना आमी तेंची ग्रेवेन्सीज पळयता, व्हेरीफाय करता, स्टडी करता, एग्जामीन करता आनी मागीर ती आमी जेंचेर कोणाचेर अन्याय केला ताका धाडटा आनी ताका आपयता आनी तेंचें हियरींग घेता। आनी हियरींग घेतल्या नंतर सपोज तातूंत कितें मॅटिरियल आसा जाल्यार आमी रजिस्टर करता ती आनी डायरेक्शन दिता पुलीस ऑथॉरिटीक तेगेर FIR फायल करपाक आनी चार्जशीट फायल करपाक। 500 केसीस आसली रायट फ्रॉम 11 सुमार, खूब अशी जाल्यात। पण म्हाज्या टर्माक हांवें पळयलां, म्हाज्या टर्माक जवळ जवळ 120 सुमार केसी येयले, तातूंतले हांवें म्हाका 80 to 90 जाल्यार डिस्पोज म्हाजी। प्रॉपर्टी इश्यू प्रॉपर्टी मॅटरान आमचे खूब आसा, आमचे कडेन 20-25 सुमार प्रॉपर्टी मॅटर्स आसा। ताजेर जे प्रॉपर्टी मॅटर आमचे ST लोकां कडेन जी प्रॉपर्टी आहा इन पॉझेशन, ते थोडे ओनर म्हणून आसत पूण थोडे आसा ते पॉझेशन म्हणून। पॉझेशन म्हणजे ते खूब वर्सां जालीं ते थंय कल्टिवेट करतात। आतां ते कल्टिवेट करता म्हणजे ती भाताची आसूं ती प्रॉपर्टी, जावं काजूची आसूं, जावं माडांची आसूं, ते कसली ते थंय काम करतात, कल्टिवेट करतात। कितकी वर्सां जालीं ते करतात, जनरेशनां 2-3 जनरेशनां आसा। पूण एक आमची एक विकनस आसा आमच्या भितर की ती प्रॉपर्टी आहा तेजे कडेन पॉझेशनान आहा ती आमी प्रयत्न करपाक जावो ती डिक्लेरेशन करपाक। जशी आतां ती डिक्लेरेशन म्हणजे कितें, फक्त ती 114 फॉर्मार एक आतां नेम ऑफ द टेनंट म्हणून आसता, ते टेनंटाक टू डिक्लेअर जावपाक तुवें मामलेदाराचे फुड्यान वयचें पडटा डिक्लेअर करपाक। ते सगळे डॉक्युमेंट आसा ते सगळे मामलेदाराक दाखोवन मामलेदारा कडेन ऑथॉरिटी आहा तुका डिक्लेअर करपाची टेनन्सी, ते आमी करपाक जाय।
म्हणटकच आतां हांवें खूब अशे केसी जे येता ते खूब अशे तांकां खबर नासली ते डिक्लेरेशन करूंक जाय म्हणून. पण आतां लोक करता डिक्लेरेशन, चालू आसा डिक्लेरेशन. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर विनायक सामंत.